नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे रेवकार हांव गौरीश परवामणकर. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. पणजे भितरल्या रस्त्यांचेर धांवपाक लागल्यात ईव्ही कदंबा बशी. प्रवाशांक जातलो फायदो, खासा रिपोर्ट. शिक्षिकेची बदली रद्द करची म्हणून जीपीएसच्या विद्यार्थ्यांनी शाळेर घातलो बहिष्कार. बदलेचो आदेश फाटीं घेना तो मेरेन विद्यार्थ्यांक धाडची ना शाळेत. पालकांची भूमिका. शिक्षण संचालक म्हणटा बदले प्रमाण दुसरी कडेन वचचें पडटलें. रुमडामळ हावसिंग बोर्डात रावपी श्याम चोडणकार हांचे चोरांनी फोडले घर. पुलिशेंत कागाळ दाखल, फुडलो तपास चालू. नावेली जंक्शनाचेर भौशीक बांदकाम खात्यान लायिल्ले तक्ते चुकीच्या तक्त्यांक लागून लोकांची जाता गैरसोय. तक्ते बेगोबेग बदलपाची लोकांची मागणी. महाराष्ट्र कर्नाटकाक लागून आशिल्ल्या तशेंच रान आनी सीआरझेड वाठारांचें करता सर्वेक्षण. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची म्हायती. मुंबयत आशिल्ल्यो 100 वर्सां आदल्यो गोंयकारांच्यो कुडी आनी क्लबांच्या इमारतीचें अस्तित्व धोक्यात. बिल्डरांकडल्यान इमारतींचेर कब्जाचे क्लबांचे सचीव. रिबेलोन उक्तायली खंत. कोर्टात केशी चालू. आनी आतां खबरो विस्तारांत. शाळेच्या शिक्षिकेची बदली रद्द करची म्हणून फोंड्याच्या जुन्या बाजारांतल्या जीपीएस शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी शाळेर बहिष्कार घातलो. शिक्षिकेची बदली फाटीं घेयना तो मेरेन विद्यार्थ्यांक शाळेत धाडची ना म्हणून पालकांनी उलोवन दाखयल्ले. त्या प्रमाण पालकांनी आपल्या भुरग्यांक शेनवारा शाळेत धाडूंक ना. शिक्षिकेची बदली फाटीं घेवची म्हणून पालकांनी शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांक निवेदनूय दिल्लें. पूण बदलेचो आदेश फाटीं घेवंक नाशिल्ल्यान शेनवारा पालकांनी आपल्या भुरग्यांक शाळेत धाडूंक ना. आमी फोंड्या जुना बाजार हांगा आसा, जे जाग्यार काल भुरगेच्या पालकांनी जे एडीआय ऑफिस आसा थंय तेंच्यांनी मोठे संख्येन महिला आनी पालक आयिल्ले आनी भाग शिक्षण अधिकारी जी आसा एडिया तिका विचारपा आयिल्ले की आमच्या टिचरीक बदली कित्याक गेल्या, बदली करनाका, ती रद्द करची अशी म्हणून सांगपा आयिल्ले. तेंच्यांनी तेन्ना ती एडिया तांकां मेळ्ळिना आनी तेंच्यांनी निवेदन कार्यालयान दिलें आनी ते गेले. तेन्ना तेंच्यांनी इशारो दिलो की जो पर्यंत आमची टिचरीची बदली कॅन्सल करिना तो पर्यंत आमी आमच्या भुरग्याक इस्कॉलाक धाडचे ना, शाळेक धाडचे ना. आतां पयलीं ते चवथी पर्यंत जे भुरगे आसलेले आज एकूय भुरगो विद्यालयान येयलो ना. आनी जेन्ना आमी त्या पालकांक विचारलें तेंच्यांनी सांगलें की जो पर्यंत आमची टिचरीची बदली रद्द करिना तो पर्यंत आमी भुरग्याक धाडचे ना म्हणून. ह्या संदर्भांत आमी आमचो जो एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो शैलेश जिंगडे सर आसा डायरेक्टर, ताका विचारलें की तेणी सांगलेलें आसा की तिका जर ट्रान्सफर काडलेली आसा जाल्यार तिका वयचीच पडटली, आमी कांय करूं शकना अशें तेणी सांगलेलें आसा. जेन्ना पेरंट्स आपल्या हेजे निर्णयाचेर ठाम आसा की आमच्या टिचरीची बदली जो पर्यंत रद्द करना तो पर्यंत आमी भुरग्याक शाळेत धाडची ना अशें तेणी सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. गोंयांत चोरयेच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. शेनवारा रुमडामळ हावसिंग बोर्ड वाठारांत रावपी श्याम चोडणकार हांच्या घरांत चोरी जाली. घरांत कोणूच नाशिल्ल्याची संद साधून चोरांनी घर फोडलें आनी भांगराच्यो वस्ती फारिल्ल्यो. पुलीस ह्या चोरांचो सोद घेतात. आमी न्ही हें म्हाजें देराचें घर. हांगा डेली न्ही आमी माजराक जेवण घालपाक लागून येता. देर सद्याना बेंगलोर गेल्लो आसा. तेन्ना आमी सकाळीं भोगुऱ्यो म्हणपा लागलो हांगा माजराक कापून घालून वयता. तेन्ना एक जाल्यार एक गेट ओपन आसा, ते भितरलें दार ओपन आशिल्लें. मागीर घोवान म्हाका फोन केलो दार ओपन आसा म्हणून. मागीर सोमतो म्हाज्या देराक श्यामाक फोन केलो दार ओपन आसा. तेन्ना नेबराक फोन केलो. मागीर ते नेबरान तो भितर गेलो. पयलें सगळें तोडफोड केल्लें आसा. मागीर सगळे देरांक फोन करून आपयलें आनी मागीर पुलिसांक सांगलें. पुलिसूय रोखडें येयलें. पळय जाल्यार न्ही सगळे आलमारी फोडलेले आसा. तिनूय आलमारी फोडल्या. तेतूंतले भांगर पयशे कांय ना. आतां कितलें आशिल्लें कितें तें देर तरी सांगपाक शकता. कित्याक म्हाज्या मांवाचें मायेचें सगळें भांगर हांगाच आसतलें. तेजे बायलेचें कशें कितें म्हाका अजून कांय खबर ना. तेजी बायल आनी चेडूं बेंगलोर आसता. ते इंटर्नशिपाक लागून गेल्ले आसता. तुम्ही काल रावण बी म्हटले राती 10 येवन गेला आमी. लायट बी पेटोवन गेल्ली. लायट चालूच आशिल्ली. पयल्यार भायली आंगणाची लायट बंद आसा. वायर तोडलेली आशिल्ली. लॉक तोडलेलें आसा मेन दाराचें.
नावेली जंक्शनाचेर भौशीक बांदकाम खात्या वतीन लायिल्ले तक्ते जे आसा ते अयोग्य आशिल्ल्याचो दावो थळाव्यांनी केला. वाठारांत भितर सरतनाच चुकीच्या सुवातेर आनी चुकीचे निर्देश दिवपी चिन्हांक लागून वाहन चालक गोंधळतात, तांची दिशाभूल जाता, जाका लागून रस्त्यार येरादारीची कोंडी जाता असो थळाव्यांचो आरोप आसा. हे तक्ते जे आसा ते बेगोबेग दुरुस्त करून योग्य दिशा दाखोवपी तक्ते लावपाची मागणी सध्या थंय जावपाक लागल्या. तकली ना म्हाका दिसता लोकांक इंजिनियर कोणाक बोर्ड लायला हो बोर्ड लायला कोणाक दिसपाक हो बोर्ड हेच येवपाक ना लोक हेच वचपाक डायरेक्शन आतां हिंगा थंय डायरेक्ट अशें गाडयो ब्लॉक जाता ट्रॅफिक जाम जाता पुलिसी कसो कास्टिक हिंगा परतून तिका रिवर्स मान हाडपाक सो हांव मागता जॉब बरो इंजिनियर कोण आहा हो बोर्ड लावपाचो ते बोर्ड सारको लावपाक जाय आसलो हो कोणाक दाखोवपाक लायला म्हणून कोणा दिसती पडो उपेलो कोणाक वायट जावपाक लागलो डायरेक्शनाची आतां ह्या जाणा वचपाक तेचो बोर्ड लायलो कोण एक आपणा घर भाशेन काम कोणय इतुले आंगाडी एक कोण इंजिनियर लायलो तो हेणें इतुलो म्हाका दिसता कितें शिकतलो बी कितें उलटो हेच कोण बोर्ड लायता काय कोणाक तो बाबा बोर्ड डायरेक्ट गाडी खूप वयता कितू गाडी वयता ट्रक वयता नीट मुखार तापता मागीर तितून परतून रिवर्स मारता ते पुलीस बाय तांकां हाडलें घेवन येता हिंगसून सो हांव मागो जाय कोण घायला लक्ष दवरचें आनी सारक डायरेक्शनान दवरता. नावेली ते मडगांव वयता तो मेन जंक्शन हे दोनी लागता आमकां आनी हांगा सायनबोर्ड सारकी ना. एक सायनबोर्ड आहा तो जंपींग जावन बसला हालींच न्यू केल्ले ते कशें केले कांय खबर ना. आख्खे जंक्शन बोर्ड आसा तो कांयच कळना. वयता ते लोक बाबे ते भायले येताय ट्रॅकार बी येताय पळय ते वयता आसतना तांकां ते सिग्नल कळना आनी ते सिटी भितर सरताय. सिटी भितर सरता ते जाले ट्रॅफिक फूल जाम जाता. हांगा ट्रॅफिक पोलीस ना आनी PWD जे वर्क चल्ला तेंगे काम मेन ते स्पीड ब्रेक घातला हांगा सितारा बजाजा कडेन आनी मुखार थंय तेंगे ते पट्टी सुटले. जर बायकार नावेली जंक्शनाचे पट्टे सुटल्यात. हय ते सारखे ना तेंगेले आनी ते कितें जाता बायकार आमी वता पळय आमकां सारको त्रास जाता. व्हडली गाडी कशी ती क्लियर जावन वयता बाबा आनी थंयच्यान हांगा पर्यंत जेन्ना ते बारीकशें काम PWD पळयना जाल्यार आनी व्हडलें काम आनी कितें करतले. हेजेर गव्हर्मेंट लक्ष दिवपाक जाय. PWD जे आहा पळय इंजिनियर बी आहा ते येवन पळोवपाक जाय. महाराष्ट्र तशेंच कर्नाटक शिमेक लागून आशिल्ल्या जमिनींचे तशेंच रान CRZ आनी गोंयांतल्या गांवांतल्या जमिनींचे परतून सर्वेक्षण करपाचें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान दिलें. आमदार राजेश फळदेसायान जमीन सर्वेक्षणाचो खासगी थाराव विधानसभेत मांडिल्लो. सेटलमेंट आणि भूंय अभिलेख संचालनालया वरवीं गोंयच्या जमनींच्या सर्वेक्षणा विशीं कुमारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसायान विधानसभेत खासगी थाराव मांडिल्लो. ह्या थारावाचेर जाल्ले चर्चे उपरांत महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान दिल्ल्या उत्तराक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जोड उत्तर दिलें. ह्या उत्तरात तांणी जमनींच्या सर्वेक्षणाचें आश्वासन दिलें. हाचेर आमदार कार्लोस फेरेरा, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, आमदार विरेश बोरकार आनी निलेश काब्रालान उलोवप केलें. जी पळय आमची बाउंड्री आसा लँड रिकॉर्ड जावं लँड सर्वेन हो सगळें डिजिटायजेशन जावन आनी परत एकदां ही फूल सर्वे जावपाक जाय. नाल्यार कशें जातलें स्पिकर सर लास्ट टायम हांव फाटल्या दिसांनी गेल्लो अनमोड घाटार थंय पयलीं एक आमचें स्ट्रक्चर आसलेलें थंय पासपोर्टी जे पुर्तुगीज टायमाचेर त्या सायडीच्यान येताले पण आयज ते पळोवपाक गेले आयज ते महाराष्ट्रान पडला जावं कर्नाटकान गेला. म्हणजे अशी आमची जमीन ना जाल्यार ही जर सारकी जर करना जाल्यार आमची जमनी कमी जायत वयतले स्पिकर सर. बाकी महाराष्ट्रान एक्वायर केल्या किंवा कर्नाटकान केल्या हे मातशें हेजे बद्दल हें करूंक जाय स्पिकर सर. हे व्हडलेशें हें न्हू पण सरकारान जर प्रयत्न केलो जाल्यार म्हाका दिसता हें सगळें सारकें जातलें स्पिकर सर. I think you require a resurvey and especially if you do not take the resurvey of the entire Goa, we can take some constituencies to see what are the problems. I am not saying take the entire constituency. You take my constituency to start with. I know of lands which were acquired by WRD, by PWD. They have not been consolidated on the survey maps at all. म्हाका दिसता हे रेजोल्युशन स्पीकर सर सगळ्यांनी पास करून घेवपाक जाय. तशेंच स्पीकर सर जशें आतां निलेश बाबान सांगलें की खुबशे अजून पर्यंत मिन्स ज्यो प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा लोकांची मिन्स विलेजीन जी खुबश्यो प्रॉपर्टीज आसा हांवें मिनिस्टराचे पासून नोंदणी हाडून दिल्ले रिसंटली की एक प्रॉपर्टी हांगा पिलेन गांवान आसा थंय स्पीकर सर अशें जाल्लें आसा तेंची बाकीचे म्हणजे नेबराची प्रॉपर्टीचो जो हे आसा बाउंड्री आसा ती भितर पावली. High tide line also being shifted even in the coastal belts or in the rivers. Sometimes some places roads have come and sometimes roads have been blocked. And in 2003
late Manohar Parrikar, when he was Chief Minister of Goa, then 7.87 crores he had ordered a resurvey to be done. But resurvey was done, and the maps were not updated and are not made public as of now, because apparently there are still discrepancies. All you need to do is issue a notification. I know cost will be there. Under Land Revenue Code, there is a provision for resurvey, because not only one survey, you can ask for revision also. If you are going to do Goa-centric, I think you will require at least 500, 600, 700 or 800 crores. What provision is there? It is a good thing that survey जावपाक जाय. The asset of the state needs to be protected. The survey of lands had been initiated way back in the year 1968, and the records were promulgated in the years 1971-72. All the features which were existing on lands were captured by surveyors, and every feature has been assigned a unique symbology. No doubt that periodic surveys were required to be carried out, but it has been the experience of the past that settled boundaries at times get altered when resurveys are carried out, leading to disputes and litigations instead of settling disputes. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाक लागून आशिल्ली शीम निश्चित करपा खातीर केंद्र सरकाराचे मध्यस्थीत होवशे सुटावो करता अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलें. निलेश काब्रालान ती आमची जमीन सांगता आसतना त्यांनी सारकें रायटली सांगलां. म्हणजे कितें जालां, मदल्या बॉर्डरीची जागा जी आहा पळय न्ही, पोर्तुगीज हांगातल्यान गेल्या उपरांत गोंय सरकार मातशें फाटींच रावल्या. ते फुडें पर्यंत वचून रावपाक जाय आसलें म्हणटा तशें. ते बॉर्डर डिस्प्यूट दोनूय स्टेटी मदलो, महाराष्ट्र आनी कर्नाटका हांच्याय मदलो एकदां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक मदीं घालून स्टेट डिस्प्यूटूय निभोवप, आनी डेट इन आवर ज्युरिडिक्शन इट इज अ गव्हर्मेंट लँड जातली, आनी दुसरी बिटवीन द विलेजीस. बट हे इश्यू जे आहा पळय दोनूय बिटवीन द टू स्टेट आणि बिटवीन द विलेजीस हे प्रायोरिटीचेर घेता. आणि दुसरें सजेशन जे आहा पळय न्ही, ओवरऑल आमकां रिसर्वे करपाक जाय. म्हणजे आमी जशें पळयता की आतां फॉरेस्ट आसतलें, CRZ आसतलें, हे सगळें म्हणजे हे सगळें कन्सिडर करून इन फ्युचर आमी स्टेप वायज हाजो जो सर्वे करपाक घेता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. मुंबईत आशिल्ल्यो 100 वर्सां आदल्यो गोंयकारांच्यो कुडी आनी क्लबांच्या इमारतीची अवतिकाय जाल्या. तशेंच ह्या बिल्डिंगेंचेर कांय बिल्डर बेकायदेशीर रितीन कब्जो करतात. पळयात खाशेलो रिपोर्ट. मुंबईत गोंयकारांच्यो 100 वर्सां पोरण्यो कुडी वा जांकां त्या वेळार क्लब आशिल्ल्यो इमारती आयजूय अस्तित्वांत आसात. 100 वर्सां आदीं गोंयकार खासा करून तारवटी गोंयकारांनी मुंबईत आसतना रूम भाड्याक घेवपाक परवडना म्हणून अशा कुडींची वेवस्था केल्ली. मात आयज तारवटी कमी जाल्ल्यान ह्या कुडीचें म्हत्व कमी जालां आनी ह्या इमारतींची आतां सामकीच बाबत स्थिती जाल्ल्यान तांचेर बेकायदेशीर रितीन कब्जो करपाक सुरवात जाल्या. मुंबयच्या डिलिमा स्ट्रीट माजगांव आशिल्ली ही इमारत पळयात. 954 स्क्वेअर मिटरांत आशिल्ली ही 2 माळ्यांची इमारत, जंय चिंचिणीचे दांडेवाडकारीज क्लब आनी सेंट एंथनी क्लब चलतात. मात आतां एका बिल्डरान ही बिल्डींग आपल्या नांवार केल्ल्यान ह्या इमारतीचें अस्तित्व धोक्यात आयलां. फाटलीं जायतीं वर्सां जालीं हे दोनूय क्लब आशिल्ली ही कोट्यांनी रुपयांची मालमत्ता परत मेळोवपा खातीर क्लबांची समिती कायदेशीर लढाई लढटा. 1970 वर्सा कांय सदस्यांनी ही इमारत मालका कडल्यान विकती घेतिल्ली, पूण पॉवर ऑफ एटर्नी वापरून मूळ मालकान ती बिल्डराक विकली अशें क्लबाचे सचिव बर्नर्ड रिबेलोन सांगलें. आयज मुंबयच्या माजगांव धोबी तलाव सारख्या म्हत्वाच्या सुवातींचेर आशिल्ल्या अशा इमारतींचेर जमीन बळकावपी लोकांचो दोळो आसा आनी एक एक करून त्यो बिल्डरांच्या हातान पडपाक लागल्यात अशी खंत रिबेलोन उक्तायली. My name is Bernard Ribello. I am secretary to the Club of Dandetkaris, which is based in Mumbai, Mazgaon 10. We bought the club building and the property along with Saint Anthony Club, Joshua, in 1970. We are the owners of the club and the building and not the tenants. Both the clubs are more than 100 years old and are registered with the Charity Commissioner, Mumbai. This said property is fraudulently sold through forged power of attorney to someone called Sri Krishna Enterprises, whose owners are known as Firoz Alam Khan and Anand Babu Donushki. We are engaged in legal process to get our property back and restore our names in BMC records. गोमंतक TV खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक.
देवळांनी जावपी चोरयांचे प्रमाण वाडपाक लागिल्ल्यान शेनवारा पेडणे पुलिसांनी पेडणेच्या देवळी समितीची बसका घेतली. देवळांत जावपी चोरयो आनी हेर गैरप्रकार आडोवपाक आनी तांचेर अपडेट आनी सुचोवणे प्रसारीत करपा खातीर सगळ्यांक आसपावपी व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार करपाचो निर्णय ह्या बसकेक जालो. देवळांत फोंडे पेटयेंतले जे पयशे आसता ते दर सप्तकांतल्यान काडचे अशें आवाहनूय पुलिशेन लोकांक केलें. आज आम्ही मोपा पेडणे पुलीस स्टेशन हद्दीन जी देवळां आसा त्यांचे कमिटी मेंबर्स आणि त्यांचे वेवस्थापक हांची आमी मिटींग आपयली. अबाउट 38 टेम्पल कमिटी मेंबर पार्टिसिपेटेड. तातूंत आमकां हे कळून येयलें की पावसा दिसांनी कोणी असो येता फंडपेटी फोडटा आनी पयशे व्हरता. सो ताज्या बद्दल आमी हे फंडपेटी आनी चोरयो कश्यो प्रिवेंट करपाक शकता हाज्या बद्दल तांचें आमी मत जाणून घेतलें. तांचे मध्ये कितें आसा की थोडी देवळां आसा पळय तांकां CCTV कॅमेरा कवर आसा, थोड्यांनी वॉचमॅनूय आसा. पूण थोड्या देवळांनी ज्या देवळान मातशी इन्कम कमी आसा तांकां देवळान CCTV कॅमेरा ना. सो हांवें तें लिस्ट काडलां. आमी आतां लिस्ट काडटले आनी तेजे ZP फंडांतल्यान किंवा आनी कितें CSR एक्टिविटींतल्यान त्या देवळान कॅमेरा घालपाक जाता ते आमी स्कोप एनालायज करतले. आनी वी वील एन्श्योर दॅट हे कॅमेरा आमी ज्या देवळान कॅमेरा ना तितून खंयच्याच परिस्थितीन कॅमेरा घालपाचे कमिटीनी डिस्कसून कॅमेरा घालपाचे प्रयत्न करतले. दुसरें तांकां आमी सजेशन दिलां की फंड पेटी आहा पळय केन्ना केन्ना देवळांनी एक जात्रेक फंड पेटी ओपन करता आनी नेक्स्ट जात्रेक ओपन करता. मदीं ते पयशे भरून उरतात आनी मागीर ते चोराकूय खंयच्यान कळटा आनी ते फंड पेटी चोरतात. सो तांकां कितें सांगलां विकली एक बार फंड पेटी आहा ती ओपन करपाची, हिशोब दवरपाचो आनी ते पयशे बँकेन घालपाचे. इवन ते कसो इन्सिडेंट जालो जाल्यार तातूंत पयशे कमी उरतात आनी तो चोराक काय मेळना नाल्यार चोरूय बाबा हातूंत काय मेळना मागीर तो देवळांतल्यान येवपाचो बंद करता. सेकंडली तांकां सांगलें की ते जे देवाचे ऑर्नामेंट्स बी आसा ते जेन्ना जात्रा किंवा देवाचो सण आहा तेन्नाच घाला म्हणून सांगलां. बाकीचे सगळे लॉकरान दवर म्हणून सांगलां. अशें काही गजाली तांकां आमी सांगलां. त्यांचे एक सजेशन आसलेलें की ते पुलीस पेट्रोलिंग वाडोवपाची. सो आमी आतां एक हें केलां. आमी फर्स्ट ऑफ ऑल आमी सगळे कमिटीचे लोक तांकां एक व्हॉट्सॲप ग्रुप ओपन केला. आय एम द एडमिनिस्ट्रेटर. सो आमी प्रत्येक देवळान एक रेजिस्टर दवरतले आनी वी आर डिप्लॉयींग द स्टाफ मिन्स 3 झोन आमी डिस्ट्रिब्यूट केल्या. प्रत्येक झोनान अरावंड 10-15 देवळां येतली. सो त्या झोनांतल्यान स्टाफ वयतलो आनी ती 10 देवळां चॅक 10-15 देवळां चॅक करतलो आनी ते रेजिस्टर सायन मारतलो. मडगांव फेस्ताच्या फेरयेंतल्यान आयिल्ल्या सोपोकराचो गैरवेव्हार केल्ल्या प्रकरणांत मडगांव पालिकेचो क्लार्क योगेश शेटकारा आड पुलिसांनी लुकआवट नोटीस जारी केली. योगेश शेटकारान 17.5 लाखांची अफरातफर केल्ल्यान 1 म्हयन्या पयलीं मडगांव पालिकेन ताच्या आड पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्ली. मडगांव पुलिसेंक लुटआवट नोटीस जारी करपाक कळाव जाल्ल्याचे वृत्त गोमंतक टीव्हीन 2 फावटी प्रसारीत केल्ले आनी ही खबर प्रसारीत जाल्या उपरांत आतां पुलिसांनी लुकआवट नोटीस जारी केली. मडगांव पुलिसांनी काल योगेश शेटकर जो मडगांव पालिकेचो कारकून आसा आनी ताणें 17.5 लाखाची अफरातफर केल्ली हाच्या विरुद्ध लुकआवट नोटीस काडल्या. योगेश शेटकराक 1 म्हयन्या पयलीं मडगांव पालिकेन 17.5 लाखाची अफरातफर केल्ल्या कारणा खातीर मडगांव पुलिसाक एक कागाळ दिल्ली आनी ती कागाळ मागीर तांणी रजिस्टर केली. 2दा ताका 41 सेक्शन 41 अंडर नोटीस सवकेली आनी ते नोटीसीक ताणें कांय रिप्लाय दिलो ना, पुलिसांक दाद दिली ना. हाच्या नंतर 1 म्हयन्याच्या उपरांत मडगांव पुलिसेन हे लुकआवट नोटीस काडिल्ली आसा. 2 दिसां पयलीं गोमंतक टीव्हीन मडगांव पुलीस कित्याक नोटीस काडनात आनी कित्याक वेळ करतात हाका लागून एक वृत्त प्रसारीत केल्लें आनी ताचे नंतर ताची दखल घेवन मडगांव पुलिसांनी ही नोटीस आतां लुकआवट नोटीस काडिल्ली आसा. त्याच बरोबर योगेश शेटकर हाका मडगांव पालिकेन सस्पेंड केल्लो आनीक तो अंडर सस्पेन्शना अंडर ताणें पालिकेक रिपोर्ट करपाक जाय आशिल्लो. पूण तो रिपोर्टूय बी थंय करना, मडगांव पालिकेक करना आनी सद्याक योगेश शेटकर हो गायब आसा. आतां इतले मजगतीं मडगांव पालिकेचो मुख्याधिकारी गौरीश सांकवाळकार हाजी बदली जाल्ली आसा. ताका दक्षिण गोंय जिल्हा पंचायतीचो CO म्हणून अपॉयंट केल्लो आसा आनी ताज्या जाग्यार अजीत पंचवाडकर जे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर आसात तांकां एडिशनल चार्ज दिल्लो आसा. आनी आतां सगळ्यांच्यो नजरो आसात की जो अजीत पंचवाडकर आसा तो
हाजे मुखार कितें स्टेप घेतलो ह्या केसी भितर आनी हे पयशे कशे रिकवर करतलो. त्याच बरोबर योगेश शेटकर जो पालिकेक रिपोर्ट करना, जो पालिकेक येना आनी डायरेक्ट भायले भायर खंय ना जाल्लो आसा, हाजेर कितें एक्शन घेतलो हेंय सगळ्यांच्यो नदरो हाजे कडेन लागिल्ल्यो आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानेकर. हालीसराक डेंग्यू मलेरिया सारकिल्ल्या साथीच्या दुयेंसांनी वाड जायत आसा. ह्या फाटभुंयेर लोकां मदीं जागृताय करपा खातीर हळदोणचे आदले आमदार ग्लेन टिकलो हाणें हळदोणच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रांत बसका आयोजीत केल्ली. सगळ्या पंचायत वांगड्यांनी आपापल्या वॉर्डांत वचून वाठार सॅनिटायज करचो असो सल्लो ग्लेन टिकलो हाणें पंचायत वांगड्यांक दिलो. तशेंच आपलो वाठार आपणे नितळ दवरलो जाल्यारूच ह्या वाडपी दुयेंसांचेर नियंत्रण हाडूं येता अशें आदले आमदार ग्लेन टिकलोन सांगलें. हे जर कंट्रोल करतले जाल्यार आमकां सगळ्यांचो हेल्प जाय. वॉर्ड मेंबरांचो, आमच्या हेल्थ स्टाफाचो, पंचायतचो, बाकीचे आनीकाचे सगळ्यांचो हेल्प घेवनच आमी ही कामां करूं शकता. आतां हे कशें करतले तर आमी तेजेर एक प्लॅनिंग केल्लो आसा. आमी जेणे करून ते आमी कंट्रोल हाडटले. हेल्थ स्टाफ आनी आमच्या वॉर्ड मेंबरांक घेवन आमी टिमी तयार केला आनी तांकां डेट्स दिला. जे डेटी आमी त्या डेटी घेवन ते आमी प्रत्येकाच्या वॉर्ड मेंबराच्या वॉर्डान वयतले आनी थंय क्लिनेस्ट ड्रायव दवरतले, ड्राय करतले. आमी आसा आल्दोना PHC सेंटरान आनी आयज आल्दोना PHC सेंटरान एक्स MLA ग्लेन सोजा टिकलो हांणी एक सॅनिटरी मिटींग वीथ हेल्थ ऑफिसर तशेंच पंचायत बॉडी हांच्या वांगडा घडोवन हाडपाचो प्रयत्न केलो. आयज PHC सेंटरान जेन्ना पंचायत बॉडी तशेंच एक्स MLA PHC सेंटरान पावले तेन्ना जी हेल्थ सेंटराची जी हेल्थ ऑफिसर आसा डॉक्टर विद्या परब ही आयज खंय तरी एबसन्स आशिल्ली. जेन्ना ही जी गैरहाजरी पळोवन पंचायत बॉडीन एक खंत व्यक्त केल्लो आसा. जर मिटींग आयज जर जावपाची आशिल्ली जाल्यार हेल्थ ऑफिसर जी आसा ती एबसन्स कित्याक हाचें कारण आजून मेरेन पंचायतीक तशेंच एक्स MLA कळोंक ना. त्याच प्रमाणे जे बाकीचे डॉक्टर्स आसात तशेंच नर्स आनी ब्रदर हांच्यांनी ही मिटींग सक्सेसफूल करपा खातीर जे एक सक्सेसफूल डिस्कशन जे आसा तें घडोवन हाडलें. तेंच्या मदीं होल आल्दोना कॉन्स्टिट्युशनाचे जे कितें डेंगू आनी मलेरियाच्यो ज्यो डिटेक्शन आसा ताचेर भासाभास जाली, तेजेर डिस्कशन जालें. तेन्ना अशें कळोन येयलें की होल आल्दोना कॉन्स्टिट्युशनान 100हून चड अशे डेंगू आनी मलेरियाच्यो केसीस डिटेक्ट जाल्ल्यो आसा. त्याचेर जे एक्स MLA आसा ग्लेन सोजा टिकलो हाणें डॉक्टर्सांक अशें एक सांगलेलें आसा तशेंच पंचायतीकूय सांगलेलें आसा की आयजच्यान प्रत्येक वॉर्डांत डोर टू डोर इन्स्पेक्शन करपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे ह्यो ज्यो केसीस आसात त्यो कमी करपा खातीर फॉगिंग तश्यो सॅनिटरी ज्यो गोश्टी करपाक जाय, थंयसर नितळसाण करपाक जाय, त्यो गोश्टीचेर आयजच्यानूच कामाक लागपाची गरज आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा वसंत. शेनवारा सिप्ला कंपनीच्या 300 कामगारांनी आझाद मैदानाचेर सिप्ला कंपनी आड आंदोलन केलें. फाटल्या 2 वर्सां जावन सिप्ला कंपनी आमचो छळ करता, आमकां म्हायती दिनासतना आमचो ट्रान्सफर आसाम, सिक्कीम ह्या सारक्या हेर शारांनी करता. देखून हे सगळे बेगोबेग बंद करचे आनी कंपनीत मरण आयिल्ल्या दोगांय कामगारांक न्याय दिवचो अशी मागणी कामगारांनी केली. आम्ही सिप्ला कंपनीचे सगळे वर्कर असतात आणि कंपनीन बरेचसे हॅरेसमेंट असतात. सो आम्ही कंपनीचे जे हॅरेसमेंटचे निषेध म्हणून आम्ही कंपनी भितर ट्रेड युनियन फाउंड केलेले. बट कंपनीक आमचे हे डिसिजन मान्य ना. जे वर्कर युनियनाक जॉईन झालेले असतात त्या वर्कराक हॅरेसमेंट करते आसा कंपनी, तांकां टॉर्चर करते आसा युनियनासून भायर येवंक जाय म्हणून, तांकां टर्मिनेशन दिवचे आसा, बदली सिक्किमाक ट्रान्सफर करते आसा. असे बरेचसे हॅरेसमेंट, लीव रिजेक्ट करचे असे नॉर्मल बारीक बारीक हॅरेसमेंट अशे कंपनी भितर जाते आसा वर्कराक. सो हे सगळे हॅरेसमेंटचो निषेध म्हणून आमी सगळे हांगा वर्कर येयल्ले आनी कंपनीन बेगिना बेगीन आमचे जे युनियन आसा ते रेकॉग्नायज करचे आनी गव्हर्मेंटान सुद्दां आमचेर जो एजमा लायला तो विथड्रॉ करचो. बिकॉज त्या एजमाचो बेनिफीट घेवन कंपनी वर्कराचेर हे हॅरेसमेंट करते आसा. बिकॉज आमकां वर्कराक एजमा लायला म्हणून आमकां स्ट्रायक करपाक मेळना आनी आमचो जो आवाज दाबलेलो आसा, आमचे जो हॅरेसमेंट जाता तो आमकां कुणाक सांगूंक मेळना. सो आमी आज हे प्रेस मिटींग घेवन
सगळे प्रेसाक सांगला की हे गव्हर्मेंटाक हो आवाज पावू दी आणि गोंयचे आणि भायरचे सगळ्याक हो आवाज पावू दी की चिपला कंपनीन वर्कराक हॅरेसमेंट कशें जाता. सो तुम्ही कितले वर्कर आसा आता आमचे सध्या? आता अराउंड 270 to 300 वर्कर युनियनाक जॉईन केलेले आसा. त्याच्यातले तेंच्यांनी 30 वर्कराक धमकी दिवन तांकां बॉन्डाचेर हेजेर सायन करून घेवन तांकां फाटल्यान घेतली आसा युनियनसून. आणि अशें हे युनियन ब्रेक करून तेंची स्ट्रॅटजी चालू केलेली आसा. वर्कराक धमकी दितात, तू जर युनियनात रावता तर तुका बद्दी स्किमाक ट्रान्सफर करता, फ्रॉड केसीस पासून तुका टर्मिनेशन करता, असो सगळी धमकी. HR जो शांतनू HR आसा तो HR ऑफिसान व्हरून सुद्धा वर्कराक टॉर्चर करता आणि तांकां धमकी दिता. ओके, केन्नाच्यान येता हॅरेसमेंट तुमकां आता चालू? हे आमचे युनियन 2 वर्सांसून चालू आसा आणि हे आमचे 2 वर्सांसून हे सगळे चालते आसा. आणि आम्ही बरेचशा टायमान न्यूज चॅनलार येयल्ले सुद्धा आणि हे आवाज उठयला. ह्या आशिल्ले आवाज गोंयचो बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.